नमस्कार, पोया प्राईम खबरो. सरकाराची 17तली 12 महामंडळां जगतात सरकाराच्या खुस्तार रीण, सबसिडी आणि ग्रांट्साचेर येणावळ शेळेली. सरकाराच्या वजा वाडटा. ऑडिटाचे 12 बिरेस्तार पळयात रिपोर्ट. प्रशांत तेंडुलकर मुखेली माहिती आयुक्त, प्रतिमा वेर्णेकार आणि जुइनो डिसोजा माहिती आयुक्त. मुख्यमंत्री पार्सेकारान क्लियर केली फायल. लोकायुक्त वेचूक सरन्यायाधीशाकडेन पत्रव्यवहार. मांडवीतले कसिनो कोणाकूच नाका. साकवाळ हणजूण ग्रामसभांनी थाराव. मरीनाय नाका. रोहन म्हणटा कॅसिनोच्या नावान बीजेपीन सदोन घेतले. जेन नेक्स्ट म्हणटा सनबर्न लुट्टा. दोन 2017 मेरेन मगो भाजप युती शाबूत. मंत्री दीपकाक काडटा म्हणून मिडियांतल्यो खबरो. सुदीन म्हणटा युती थारतली दिल्ली. फुडार नाशिल्ल्या काँग्रेसीन मगोक येवन मेळचे, सुदिनाची ऑफर. कळसा भांडुरा प्रकल्प तडीक लायल्यार कर्नाटक तितल्यार थांबचे ना. वगी रावल्यार माथ्यार बसतले. 70तल्या ग्रामसभांनी विशय तापोवपाची वाळपयचे बसकेत तयारी. आणि म्हापशा पर्वेरे हायवे ट्रक अँब्युलन्सीचो ॲक्सिडेंट. अँब्युलन्सीतलो मुळगावचो पेशंट सोंपलो. अँब्युलन्सीतले 6 जाण जखमी. ड्रायव्हर चड जखमी. ट्रकान पयली स्विफ्टाक दिलो धपको. खबरो विस्तारान. गोंय सरकाराची 17तली 2-3 महामंडळां सोडल्यार बाकीची अजूनही सरकाराच्या खुस्तार रीण, सबसिडी आणि ग्रांट्साचेर जगतात. 12 महामंडळाचे अकाउंट फाटली 10 वर्सां जाली सेटल केल्ले नात. महालेखापाल फाटली 4 वर्सां कॉर्पोरेट वेव्हार मंत्रालयावरवीं महामंडळाक शिस्त लावपाचे यत्न करता, मात कारभार सुदारना. सरकारूय लक्ष घालिना. महामंडळाचे रीण पावलां 367 कोटीर. सरकारान घाल्यात 355 कोटी. कंदबार सारकेले ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिस महामंडळ सुद्धा 24 कोटी लॉसात. महामंडळाचे बेशिस्त कारभाराचेर खासा रिपोर्ट. सरकाराची 17 महामंडळां, तातूंतली SC/ST कॉर्पोरेशना सारकी 2-4 महामंडळां सोडल्यार बाकीची पर्यटन, ट्रान्सपोर्ट, फायनान्स, IT असले सर्व्हिस आनी मॅन्युफॅक्चरिंग अशे बरेपैकी जोडपाच्या सॅक्टरांतली. तातूंतली गोवा एंटीबायोटिक्स आनी गाल हे 2 मॅन्युफॅक्चरिंगांतल्या प्रकल्पांतल्यान सरकारान गैरव्यवस्थापनाक लागून आंग काडले. गाल बंद पडली. गोवा इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन गुटलावपाचो प्रस्ताव सरकारा मुखार आसा. फक्त मोठे मोठे कॉन्त्रात घेवन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सिवेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनां तितली सारकी चलतात. वर्स 2013-14च्या महालेखापालाच्या ऑडिट रिपोर्टा प्रमाण 16तले 8 महामंडळांनी मेळून 48 कोटी 31 लाख प्रॉफिट जोडला. मात तातूंत EDC एकल्याचे 40 कोटी. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी सिवेज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे मेळून 4 कोटी 65 लाख. 7 महामंडळां 30 कोटी लॉसांत. तातूंत कदंबा 24 कोटी. उरिल्ले 1.25 कोटी वांटो होणाच्या बंद केल्लो गाल उद्देग आनी हँडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशनाचो 2 कोटी लॉस. फायनान्स, टुरिझम, IT, ट्रान्सपोर्ट, मॅन्युफॅक्चरिंग असले बरेपैकी सर्व्हिस सेक्टरांत आसूनय फाटली 2 दशकां जाली ह्या महामंडळांक सरकारच पोसता. महामंडळांनी इक्विटी, रिणां, ग्रांट्स आनी सबसिडीचेर वर्स 2008-9 सरकारान 139 कोटी घाल्ले. हो आंकडो 2013-14 वर्साक 355 कोटीचेर पावला. वर्साक 20% वाडटली ती सरकाराची गुंतवणूक वर्स 2013-14 अकस्मात 60% वाडली. त्या शिवाय सरकार ह्या महामंडळांनी रिणां घेवपाची जाल्यार बँकांक गॅरंटी दिता. जाल्यार दुसरे वटेन ह्या महामंडळाचो GDPत येणावळीचो वांटो 1.81% वयल्यान 1.33% मेरेन पडला. जाल्यार प्रॉफिट 93 कोटी वयल्यान 48 कोटीचेर पावला. इतल्यान जाल्लें ना. सरकाराचो हो पयसो नेमको खंय आनी कसो वता त्याचे ऑडिटय सारकें ना. महामंडळाच्या संबंधीत खात्यांनी ऑडिटाचेर लक्ष दवरचें म्हूण महालेखापाल फाटली 4 वर्सां जाली यत्न करता. प्रकरण वर्स 2011 केंद्रीय कॉर्पोरेट मंत्रालयाकडेन पावलें. फाटली 4 वर्सां जाली मुखेल सचिवाकडेन पत्रव्यवहार करून CAG निर्देश दीत आसा. मात उमत्या कळशार उदक. असले परिस्थितीत सरकाराच्या पैशाचो गैरवापर, फ्रॉड आनी लिकेज जावपाची शक्यताय न्हयकारूं नजो म्हूण महालेखापालान सरकाराक शिटकावणी दिल्या.
सरकार घालता त्या पैशांचो अपेक्षित पद्धतीन आणि अपेक्षित गजालीक वापर जाता काय ना हाचेर विधिमंडळाची नजर ना. महामंडळां प्रोफेशनल लोकांच्या हातात दिवन चलयतले म्हूण आदलो मुख्यमंत्री सरकार केल्लें तेन्ना उलोवन दाखयतालो. मात फटाश्यो वर्सां भितर शेळयल्यो. सगळे महामंडळांचो कारभार सध्या आमदारच चलयता आनी परिस्थिती दिशीं दिशीं आदल्या परस पाश्ट जायत आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रशांत तेंडुलकर गोयचो मुखेल माहिती आयुक्त जाता. प्रतिमा वेर्णेकार आनी जोइनो डिसोजाक सरकार राज्य माहिती आयुक्त म्हणून नेमता. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकारान फायल क्लियर केली. फायल अजून मंत्रिमंडळ आनी राज्यपालामेरेन वचपाची आसा. गोंयांत लोकायुक्त नेमपाक सुप्रीम कोर्टाचे जुईजाचें नांव सुचोवचें म्हणून तो सरन्यायाधीशाकडेन पत्रव्यवहार करपाचो आसा. मुख्यमंत्री प्रुडंटाकडेन उलयलो. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या विचारल्यार मात तो चवथी पयली इतले उलयला. स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून जी दोन नांवां आमी सिलेक्ट केली तातूंत एडवोकेट प्रतिमा वेर्णेकार मागीर एडवोकेट जुइनो डिसोजा दोगूय वकील आसात. प्रतिमा बाय ही PP आसा. चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हणून एडवोकेट प्रशांत SP तेंडुलकर हांची निवड जाल्ली आसा. मिनूट सायन करून आयल्यात. तो म्हाका सांगपाक खोस्त भोगता की तिनय मनीस हे बरे एफिशंट वेल क्वॉलिफायड जेचेर कोणाकच ऑब्जेक्शन घेवपाकूय स्कोप निश्चित ना. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे युनॅनिमसली ही तीन नांवां फायनलायज जाल्यान. राज्य लोकायुक्ताचोय पोस्ट फाटली कांय वर्सां रितो आसा. लोकायुक्ताचें नांव सुचोवचें म्हूण खंय मुख्यमंत्री सरन्यायाधीशाक बरयतलो. म्हाका थोडो एजीचो ताचेर एडवायस जाय आसलो. आतां हांव एजी कडेन वता ह्या गोश्टीचेर. एक गोश्ट जी खूब काळ पडून आसा पेंडींग आसा त्यो मार्गाक लागूंक जाय. त्यामुळे आय विल सीक हीज म्हणजे म्हाका चीफ जस्टिसाक बरोवप अशेंच दिसतालें. पूण आय विल जस्ट स्पीक टू एजी आनी आय थिंक ऑफ रायटिंग टू चीफ जस्टीस टू रिकमेंड सुटेबल नेम. मंत्रिमंडळ विस्ताराचेर विचारल्यार तो चड उलोवंक तयार ना. मात चवथी पयली जातले इतलेच उलयला. प्रमुख ऑर्गनायजेशन प्रमुख टीम आसता ताच्या भितर सल्ला मसलत करूनच चालू आसा. म्हजो प्रयत्न आसा चवथी पयली करप म्हणून. म्हाका कोण विचारताय तांकां हांवें सांगलां चवथी पयली करतलो म्हणून. अशें हांव सांगत आसा. म्हजो प्रयत्न आसा. मुखेल म्हायती आयुक्त आनी राज्य म्हायती आयुक्तांची नांवां मंत्रिमंडळा कडल्यान संमत जाले उपरांत राज्यपालाच्या मान्यतायेक धाडटले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट दिनेश करपे. मांडवीतले कसिनो कोणाकूच नाका. सांकवाळ आनी हणजूंच्या ग्रामसभांनी कसिनोक खर विरोध जाला. कसिनो मरीना नाकाच म्हणून सांकवाळच्या ग्रामसभेन थाराव घेतलो. जुवारीत नुस्तेकाराच्या बोटीक सुवात ना. कसिनो खंयचे काय म्हणून नुस्तेकार चाळवले. वेल्यान तरणाटे मात इबाडटले म्हणून लोक उलयता. हणजूंच्या ग्रामसभेन कसिनो आनी सनबर्ना आड आवाज काडलो. आमदार खवटे म्हणटा बीजेपीन कॅसिनोच्या नांवान राजकारण केले आनी आतां तांकांच सांबाळटात. दुसऱ्यो सुवाती थारा मेरेन सरकारान मार्च 2016 मेरेन कसिनोक मांडवीतूच रावंक दिला. सरकार आतां जुवारी आग्वाद आनी शापोरा न्हंयांनी कसिनो दवरूंक सुवात सोदता. आसात त्यो कसिनोच्यो बोटी खंय दर्यांत दवरप शक्य ना. मात प्रकरण सरकाराक दिसता तितलें सोंपें ना. एक कासिनो हाडून लोकल भुरग्यां न्हू ते भुरग्यांक पिडार करपाचे. ह्या गांवांत असले कॅसिनो आमकां तरी हाडलीशे बरें दिसपाना. कितले तो घालपाक प्रयत्न करतात. आमी तेगे उपोज आसतले आनी रस्त्यार येतले आमी सगळे लोकांक घेवन. सो लोकल व्ह्यूज घेवपा लागून आयज हो ग्रामसभेक आमी इश्यू दवरलेलो आनी सगळे युनानिमस डिसिजन जे लोकाले आसा की तांकां मारिनाय नाका आनी कॅसिनोय नाका. हणजूंच्या लोकांकय कसिनो आनी सनबर्न नाका. सगळ्या लोकांनी एक डिसिजन घेतला की आमच्या गांवांत आनी सरावंडींग गांवांत भितर आमकां तो कसिनो रिवर शापोरा नातो नाका. बीजेपीन कसिनोच्या नांवान आपले साधन घेतले. कसिनोक लागून गोंयांत नाका नाका त्यो गजाली जावंक लागल्यात म्हूण आमदार खवटो उलयलो. The BJP government, when in the opposition, has used taken maximum advantage, saying that as a political advantage, I would say, to see that the casinos are being moved out of River Mandavi as under the pretext of investor-friendly approach. म्हणून तांणी तो नवो टर्म जो काढला. पहिला म्हणजे मुख्यमंत्री विचारू सोदता what is investor-friendly? Casinos with a mere revenue of about 125 crores, which is coming on a yearly basis. तातूंत आमी गोंयकार खंय उरले आनी गोंयकारपण खंय उरला हो पयलो प्रश्न पडटा.
Tomorrow maybe drugs will be legalized. Maybe human trafficking, which has started along with the casinos, will be legalized, and that also may be called as investor-friendly approach. इतल्या मजगतीं जेन नॅक्स्टान सनबर्नाचो विशय काढलो. कायदे गुटलावन खंय ईडीएमाच्या तिकेटींचो सेल चल्ला. सरकारी येणावळ बुडटा, सरकार मात लक्ष घालिना. Sunburn has already started selling tickets. Now, if you have to sell tickets, you need to have advance tax payment. You need to have permission from the various venue organizers. You need to have from various government authorities. You need to have permissions. Now, nothing has been done here. And interestingly, the tickets have been sold in dollar rates. And total amount of one ticket of VIP is coming to around $270 per ticket. And interestingly, they say that it is including VAT. And on one hand, when government was speaking about single window entry system last year, now we want to know whether the tourism minister has earlier opened his single window. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक विराम.